क्रिस्ताताई मोगाच्या बाबडीनो, जरी तर हांवें तुमकां विचारलें तुमी इतली सोगोड हांगासर कित्याक आयल्यात काय म्हूण, जाल्यार तुमी म्हणटली आसतली म्हाका फादर तूं खबर ना काय कितें चलत तें हिंगा म्हणपा न्हय. आयचो विशय मोगाल बाबडीनो आमकां एके भाशेन हुस्कायता. हांव म्हणटा कित्याक हुस्कायता? आयज आमी सेवादोरीक वर्साच्या निमाण्या दिसाक आसाव. आमी हॅपी न्यू इयर म्हण ओरोस कोमेस जाता जानेवारी 1 तारखेक हॅपी न्यू इयर म्हण विश कोताय. आमचो पवित्र सोबेचो सेवाधर्मीक वरोस देवस्तुतीचो आमी म्हणटा लिटर्जिकल इयर आयज निमाणो दीस आनी फाल्यां म्हणजे क्रिस्त येण्याच्या पयल्या आयताराक आमी नवें सेवाधर्मीक वरोस सुरू करतले. दर एक सेवाधर्मीक वरोस आमकां सगल्यांक एक सोयेक एक संदी जेजूचो पाटलाव लागशिल्ले भाशेन आमी करूंक टू फॉलो क्रायस्ट व्हेरी क्लोजली. आनी मग बाबडीनो हांव म्हणटा आयचो विशय कित्याक हुस्कायता? जायत घोडे जे विशय काडटाले तांकां पवित्र आत्म्यान खरेपणी बोल्ले आनी हो विशय आयच्या दिसाक आमकां सोबीत दिलो. आयचो विशय म्हणटा बागियोन फ्रांसीस शावेराचे देखीन जेजूच्या पाटलावदारां म्हूण गोवाय दिवया. आमी आख्या सेवाधर्मीक वर्सांत जेजूचो पाटलाव करूंक जायत्यो समरमण्यो करता. बागियोन फ्रांसीस शावेराची नोवेना आनी परब एक समरमणी, पूण बरोसभर जावं पवित्र सोबेन आमकां जेजून दिल्ले संस्कारान तातूंत व्हडलो संस्कार म्हणल्यार दिसाच्या आमी दिसाक करता तो मिसाचो म्हणजे पवित्र युकरिस्त. आनी मग बाबडीनो आमकां आख्खें वरोस एक संदी कित्याक म्हणटा? ह्या समरमणे वरवीं आमी जेजूच्या जिविताचेर नियाळ करता. आनी इतलेंच न्हू, कोण भाशेन जेजूचें जिवीत आमचें करून त्या पावलांनी चलून आमच्या देवाक म्हणजे रोचणाराक जाणें आमकां दळचून ह्या संवसारांत धाडल्यात, कोण भाशेन आमी ताका रूप बगूंक पावतल्या ते भाशेन आमचें जिवीत हांगासर सारूंक. म्हाका खोशी भोगता फाटल्या 2 वर्सांनी वी हॅव अ सायन लँग्वेज म्हणजे ज्या कोणाक ही जाय देवाचें उतर तांकां पावूंक बरो सोयेक. आनी ह्योच भाशेन एक कुड्डो भुरगो आसलो खंय आनी हो कुड्डो भुरगो कायट उबयतालो वाऱ्यांत. ही वॉज फ्लायींग अ कायट. आनी हो कुड्डो भुरगो कायट फ्लाय कोत म्हूण कोण एकलो तेवशिल्ल्यान वाटसूर वयतालो तो तेजी फकाणां करूंक सोदतालो. ही वॉन्टेड टू मेक फन ऑफ दॅट फेलो. आनी फकाणां करून ताणें म्हणलें आरे पापया तुका खबर आहा तुजो कायट खंय आहा? वाऱ्यान आहा हो जमनीर आहा. आनी मग बाबडीनो तो भुरगो शांत रावन बाबड्याक दिसना पयलो सोदेर कुड्डो. ताणें म्हणलें ओय म्हाका खबर आहा. आनी हो वाटसूर थोडाकलो खंय. हाव डीड यू नो दॅट? इंग्लीश भाशेन थोडी म्हणटाय न्हू, तुका आनी कितको खबर आहा काय म्हूण. आनी तो म्हणटा दोरी ओडटा तितलो वयर म्हजो कायट आहा म्हूण हांव जाणा. द टग ऑफ द स्ट्रींग मेक्स मी रियलायज दॅट द कायट इज हायर. मग बाबडीनो आमचें जिवीत ते पतंगा आनी कायट एंड द स्ट्रींग एश करून जोरी तर आमकां त्या कायटा भाशेन वयर वयर उबो जाय आनी तो भुरगो कुड्डो दिसती पडना तरी आसतना कायट उबयता. त्या भुरग्या आनी त्या कायटा मदें संबंद आसलो ती तार, द स्ट्रींग. आनी ही तार गरजेची. आनी ही तार म्हणल्यार मागण्यान देवाच्या उतरान पिराचीत करून आनी बऱ्यो दोयाड करण्यो करून म्हणजे देवाच्या उतराची परगटणी आमच्या कोन्यांतल्यान करून आमी ती तार उबयता आनी आमचें क्रिस्ती जिवीत एके भाशेन आमी वयर वयर देवाक मेळूंक पावता. बागियोन फ्रांसीस शावेरान आपल्या जिवितान हेंच केलें. ही तार ताणें घोट दवरली. 11 वर्सां ताची मिशनरी जर्नी, ताच्या मिशनरी वावर फकत 11 वर्सां. ताचो तरी तुमी जिविताची कोता वाचली जाल्यार 11 years ऑफ मिशनरी वर्क. आनी ह्या 11 वर्सांनी 3.5 वर्सां म्हणजे 3 आनी मायज वर्सां ताणें प्रवास केल्लो बोटीन. द वोयेजीस बाय सी. आतां प्लेनान मोटरांनी भोंवता. आनी ह्या 11 वर्सांनी ताणें इतलो वावर केलो की आमी ताका एके भाशेन आमच्या काळजाचो लागशिल्लो करून दवरलो आसा. आनी ताका आमी भेटूंक हांगासर येता. आमी जेजूची पाटलावदारां बावतिजमा वरवीं आमी सगळीं क्रिस्ती भाव भयणी, पूण ती तार जायते फावटी आमची सारकी ना.
जायत घोडे आमी कुड्डी जाल्या तो भुरगो कुड्डो आसलो. जायती मनशां देवाचे नदरेन कुड्डी जाता. भाग्यवान फ्रांसीस शावेर जेन्ना त्या इनासान ताका जेजूची ओळख दिली, देवाची म्हणजे एके भाशेन एनकावंटर ऑफ क्रायस्ट म्हणटा गांठ भेट जाली, तेन्ना तो कुड्डो जालो देवाच्या मोगान. आनी देखूनच ह्याच मोगान लासून तो आमच्या गांवांनी आनी देसांनी पावलो. मलेशियाक देखून, चायना, जपानाक देखून पावलो. मोगाल बाबडीनो, ही तार भाग्यवान फ्रांसीस शावेरा भाशेन आमची गोट आसूंक गरज. हांव कित्याक म्हणटा, जायत्यांची आमची ही तार गोट ना आनी आमचे दोळे संवसारीक वस्तूंनी कुड्डे जाल्ले आसा. वी आर बिकम ब्लायंड. द वर्ल्ड हॅज टेकन ओवर अस. मोगाल बाबडीनो, आयज आमकां उगडास. आमी एके भाशेन उमरार आसा, ऑन द थ्रेशहोल्ड. वी आर फिनिशिंग वन लिटर्जिकल इयर एंड वी आर गोइंग टू एंटर इन टू अनदर. एक सेवाधर्मीक वर्स सोंपून आनी एक सेवाधर्मीक वर्सान आमी भितर सरतले. देखून आमकां खेरीतपणी उगडास आयचो विशय करता. जेजूची पाटलांदरां जावन गोवाय दिवप. सोबत आमी क्रिस्ती भाव भयणी हांगासर एकठांय जाता, कित्याक देवाचो अनुभव आमकां मेळ्ळा, देवाचो अनुभव आमकां जाय. तरी ही तार जशे परी त्या भुरग्यान उबोवन तो कायट उबारलो, ताका दिसोंक ना, तरी आसतना ताणें उबारलो. आमची तार आमी गोट करूंक गरज. जितले फावटी सांतां भक्तांची आमी परबो करता, तांच्या जिविताचेर आमी नदर मारता, कोणाचेंच जिवीत तुमकां अशें मेळचें ना की ताणें मागणें करूंक ना, ताणें पेनन्स म्हणजे प्राचीत करूंक ना, ताणीं देवाच्या उतरान आपलें एके भाशेन जिवीत भरूंक ना आनी देवाचे उतराची कोन्यांनी परगोटणी करूंक ना. असले सांत तुमकां कोणूच मेळचें ना. देखून ह्या सांतांक आमी जायतो मान दिता. आयज तूं आनी हांव हांगासर ह्या भाग्यवान फ्रांसीस शावेराची प्रेरणा घेवन देवाची भक्ती करता. कित्याक आमकांय देवाचो अनुभव जाय. हें जिवीत जाल्ल्या उपरांत परतून आमच्या रोस्ताराशी आमकां पावूंक जाय. देखून भाव भयणीनो, आमी पाटलावदारां जाल्यार कसलीं पाटलावदारां आयज आमकां विचारूंक गरज. जरी तर आमी पाटलावदारां जाल्यार आमकां भाग्यवान फ्रांसीस शावेर मोगाचो, पूण ताचें जिवीत आमकां आपणावंक जाय. ताच्या जिवितान ताणें ज्यो बऱ्यो कोन्यो केल्ल्यो, म्हणजे जेजू गोवायकी दिल्ली, आयज आमी बेतिना आनी कोंतां देखून घेवंक थोडे पाटी लजता सभी माजार. त्या काळार भाग्यवान फ्रांसीस शावेर कापीण घेवन सगल्यांक एकठांय करून दोतोन शिकयतालो. एका काळार तो चिटीत बरयता, माय वॉयस इज गॉन. ताडो कांसार जाला, कित्याक परतून परतून स्वत मानता शिकयन थकला. मोगाल बाबडीनो, आयज आमी मागणें करूंक थकता. आमकां ओगेपणी बसूंक नाका, रोखडें उलोवपा जाय. अशे भाशेन आमच्यान पाटलाव करूंक जायना. देखून मोगाल बाबडीनो, पयली सुवातेर मागण्यान आमी तीर रावंक गरज. दुसरें मोगाल बाबडीनो, आमी जे समोर उरता ते साक्रामेंत, आमी म्हणटा संस्कार, पयली सुवातेर मिसाची भेट, आनी ते पूण सगळे हेर संस्कार आसा ते. हे संस्कार आमच्या जिवितांत एक देवाची दैवीक जोर. जल्मान त्या मोन्नान पर्यान आमी साक्रामेंतान वांटो घेता, संस्कारांत वांटो घेता. देखून ह्या संस्कारांतलें जिवीत, ही जोर आमच्या आत्म्यान भितर पावपाक जाय. न्हय फकत आतीक भायल्यांक लागून, आंगाक लागून न्हू, पूण आमच्या आत्म्याक आनी भितरल्यात देवाची ही जोर फुटोंक जाय. तेन्नागी खरी पाटलांदारां आमी जातले. देखून आमचे संस्कार जिवे जातले जाल्यार आमी जिवाड क्रिस्ती भाव भयणी कशी ह्या संस्कारांत वांटो घेता. आमी जेन्ना संस्कार समोर उरता, जाय तो कुमण्याचो संस्कार जावं, काजाराचे जावं, ते तिरावणेचे, भायली सगळी आमी तयारी करता, पूण आत्मीक तयारी आमी करूंक फाटीं उरता. प्री इव्हेंट, पोस्ट इव्हेंट, सगळे फोटोग्राफी सगळे करतले, पूण इव्हेंट आहा ते दिसा खरेपणी जेजूचो अनुभव घेवपाक आमी फाटीं उरता. आमी गोंयकारांनी करीतपणीन ह्या संस्कारांचेर क्रिस्ती भाव भयणी कशी लक्ष घालूंक गरज. जेजूचो अनुभव मुख्य हेतू आमच्या समोरणी आसूंक जाय. आनी तिसरे सुवातेर मोगाल बाबडीनो, प्रोक्लेमेशन म्हणजे प्रवाचन. न्हय फकत आल्ताराचेर रावन, न्हय फकत देवाचें उतर वाचून, पूण आमच्या जिवितानूच वा आमचें जिवितूच एक प्रवाचन जावंक गरज. आवर लायफ हॅज टू बिकम अ मॅसेज ऑफ क्रायस्ट. मोगाल बाबडीनो, आमच्या भाग्यवान फ्रांसीस शावेराची प्रेरणा आमी घेवया. आयज शिव वर्तमान आमकां करीतपणी जेजू उगडास कोत्ता. ह्या संवसाराच्या वस्तूंनी लोबदून रावो नाका, कित्याक काळ येतलो तुमकां खबर आसचो ना, आनी त्या वेळार
जेजूच्या मुखार देवा मुखार खात्रेन उबो रावंक आमी कोरीपणी जातली जाल्यार आमी ताका जागृत आसूंक गरज. देखून आख्खें सेवाधर्मीक वर्स सोंपलें. आमच्या जिवितान ही जागृताय आसा काय? फाल्यां जावन आमी नवें सेवाधर्मीक सुरू करतल्या वर्स आमकां आनी एक सोयीग ही जागृताय आज जागोवंक आनी फकत आमी क्रिस्तांव आयली पयली फ्रांसीस शावेराची म्हणून न्हय, पूण आमच्या जिवितांतल्यान देवाचो अनुभव घेवंक ही आस ही जोर फुटोंक दिवंक. तेन्नागी जेजूची कोरी पाटलांदार आमी जातले. मोगाल बाबडीनो पयली सुवातेर देवाक आर्गां दिवया. देवान आमकां भावार्थाच्या जेणें दिला आनी ह्या भावार्थाच्या जेण्या वरवीं जेजूचो पाटलाव आमच्या जिविताचें एक मुखेल हेतू जावंक आयच्या दिसाक देवाचो आशिर्वाद ह्या नोवेनांत आमकां मागुया.